गोंयांतल्या अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षण आनी गोंयांतल्या 14 अनुसूचित जमाती संघटना सयत गकुवेद फेडरेशनान बेरेस्तार आदिवासी फुडारी मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हांची पुण्यतिथी पाळली। अनुसूचित जमातीच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या भितरले भेदभाद विसरून समाजाक न्याय दिवपा खातीर एकठांय येवपाचें आवाहन समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान केलें। तशेंच अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण मेळपा खातीर फळदेसायान ह्या वेळार पुराय तेंको उक्तायलो। प्रेरणा घेवपाक जाय। ह्या दिसाक आमी कांय संकल्प करपाक जाय आनी ह्या समाजाक जो इतके वर्सां आमी बळीराजा म्हणटात आनी ह्या समाजाक न्याय दिवपा खातीर तांचेर जावपी एट्रोसिटी तांचेर जावपी अन्याय अत्याचाराच्या विरुद्ध बंड करपाची एक शक्ती आयज आमचे भितर निर्माण जावपाक जाय। ह्या खातीर झुजपी हे सगळे आनी म्हणून आयच्या ह्या सुशिक्षित अशा भागांत भितर आमी पळयताले की गेले 20, 25, 30, 50 वर्सां पयलीं ज्या रितीचे एट्रोसिटी ज्या रितीचे अन्याय ज्या रितीचे आमकां संघर्श करचो पडटालो तो हळू कमी जायत आसा। पूण फावो ती सुवात अजून पर्यंत आमकां फावो ते पावण्यार आमी अजून पर्यंत पावले ना। म्हणूनय आयज संघर्श करपाची गरज आसा। म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान एक वेळार सांगिल्लें की उठा, शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा। ही अजूनही ही जी हो जो स्लोगन आसा तो अजूनही उपयुक्त ठरत आसा। आज ज्या तरेन आमी सगळीं हांगसर एकठांय जाल्लीं आसा त्या मंगेश गांवकर आनी दिलीप काटू वेळीपाक केन्नाच विसरूं नाकात। त्यांचो फोटो प्रत्येकाच्या घरान आसप हे तितलेच महत्वाचें आसा, कारण ह्याच लोकांनी तुमकां एक दूरदृश्टिकोन दिल्लो आसा आणि त्या खातीरच त्यांचे स्मरण सातत्यान मनान दवरप हे तितलेच महत्वाचें आसा। आणि म्हणूनच हो प्रेरणा दिन हो कित्याक आमी मनयतात, ऑब्झर्व कित्याक करतात, कारण त्या मंगेश आणि त्या आमच्या दिलीपाची हिस्ट्री या उठान कितें केल्ले ह्या समाजा खातीर ताचो इतिवृत्तांत तुमच्या मुखार मांडपा खातीर हांगा बरेचशे म्हजे महिला भगिनी, म्हज्यो आजी, म्हजी आई, म्हजी ताई हांगसर उपस्थित आसात। कसली गरज आशिल्ली तांकां हांगा येवपा खातीर, कारण तांकां खबर आसा ज्या उठा संस्थेन म्हज्या नातवाक म्हज्या भुरग्याक आज एक प्लॅटफॉर्म करून दिलो, मुखार वचपाचो मार्ग दाखयलो, तो प्रकाश दिवपा खातीर ह्या सभागृहांत आमी जन्माक आयज आयिल्ले आसा। We are united. आणि युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स नावान भितर आमी युनायटेड आसात। आमी जर युनायटेड जाले जाल्यार आमची ओळख आणि आमची स्ट्रेंथ आमी दाखोवपाक शकता आणि हीच तुमची ताकद आणि कापस्ताद आसा। आणि ह्याच युनायटीक लागून हो इतलो जनसमुदाय जो हांगा असो बशिल्लो आसा तो कितें सांगता, येस वी आर विथ उटा। आणि त्या खातीर तुमकां म्हजो मानाचो सलाम। हांव मंगेश गांवकर आणि दिलीप काटू वेळीप तांकां परत एकदा अभिवादन करून तुमकां हांव सगळ्यांची रजा घेता।